भाई यांचे आभार मानतात इतल्याच कारणा खातीर की त्यांच्यानी आमच्या सगळे जे पेडण्यातले जे पत्रकार असतात त्या पत्रकारांक रेनकोट प्रदान केलेलो असा। गेली 20-25 वर्षां हे सगळे रिपोर्टर जे असतात हे ह्या मतदारसंघात किंवा ह्या पेडणे तालुक्यात काम करीत असतात। ह्या मतदारसंघात किंवा पेडणे मतदारसंघात आम्ही कितले तरी आमदार आयिल्ले पळयले आसात ते पळयले, पण अजूनपर्यंत माझ्या माहिती प्रमाणे अजूनपर्यंत कोणीच खंयची दखल घेवन पावसाक ह्या रिपोर्टर बावडे दीस रात भोंवतात, पावसान भोंवतात आणि विदावट रेनकोट खंय पितलेलो आसता किंवा आनी अशी स्थिती नसता जाल्यार केन्ना आमदार किंवा आतांचे जे आमदार असतात किंवा मंत्री असतात हेंच्यांनी केन्ना दिल्लेले ना। पण प्रवीण आल्लेकर जे अजून आमदार जावंक ना आणि तांणी आमदार नसताना हेची एक सगळ्या रिपोर्टरांची काळजी घेऊन जे दिलेले असा, सो त्यामुळे आम्ही सगळ्या पत्रकारांच्या तर्फे आम्ही प्रवीण भाई यांचे खरेच आभार मानता। आयज हांवें हे धाकटेशी तांकां भेट दिल्ली आसा रेनकोट, कित्याक आयज म्हाजे भाव हे हांगासर फाडी मारतात, ह्याच हेजेर ते आपले फॅमिली जगयतात। ताका लागून गोवोरमेंटान हेजेर कितें तरी दखल घेवंक जाय आसली, गोवोरमेंट हांकां पळोवनूच घेयना। पूण हेज्या फुडें जेन्ना हांव समज जालो हांगासर जाल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स तांकां आसतलें आनी तांकां जाता तितलो हेल्प म्हाजो पायलटांक लागून हांव हेल्प करतलो। हयसर आमच्या स्टँडाचेर आमी 10 पायलटो आज पर्यंत कोणीच खंयच्याच आमदारान खंयच्या नेत्यान केव्हाच दखल घेतली ना पायलटची कोणीच। पयले फावटी खंय तरी आमचे प्रवीण भाई आर्लेकर यांच्यानी आमकां ही आतांच न्हय हेचे पयलीं सुद्दां हेल्प केल्या आनी आतां आज रेनकोट दिले कितें पावसाची पावसान आमी भिजतो ती ह्या बघून। तर हेचे पयलीं आमी म्युन्सिपाल्टी कडेन सुद्दां ही शेड घालपाक NOC मागला। आयज पर्यंत म्हाका दिसता जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील 4 महिने जावन गेले तर ती NOC सुद्दां म्युन्सिपाल्टी कडसून मेळ्ळी ना आमकां। पेडणे पायलट अध्यक्ष आणि आमकां अशें म्हाका दिसता असं सहकार्य खंयच्याच कोणी करूंक ना, आमदारांनी करूंक ना, कोणीच करूंक ना। हे फावटी आमच्या आर्लेकर साहेबान आमकां खूब सहकार्य केलें आणि खूब रेनकोट दिले आणि आमकां बरी हें केली। त्याच्या बद्दल आमी तेचे धन्यवाद आभारी आहोत।